आयज आमी पिल्यान मार्रा विलेज पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1 आसा। हांगासर आमी दोन अशी कामां घेतलेली आसा, एक रिटेनिंग वॉल आनी एक रस्तो। हेजो टोटल एस्टिमेट जावन आसा अबाउट 9 lakhs जातलो। आनी तशीच आनी 5 कामां आहा, तिवूय आयजूच आमी इनॉग्रेट करतले। पांचूय कामाचो एस्टिमेट जावन आसा 25 लाख जाता। आनी आमी एज अ पंचायत म्हणून हो सगळो ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमी फकत अशेंच आमी लोकांक डेव्हलपमेंट दिता। आमचे एक रिटेनिंग वॉल आसा, एक रस्तो आसा, पेवर्स आसा आनी कल्वर्ट आसा। हेजो धरून टोटल ओवरऑल एस्टिमेट जाता 25 लाख। हांव संदीप बांदोडकर, पंच मेंबर विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा आनी ह्या वॉर्डाचो मेंबर। आयज आमी हांगासर रिटर्निंग वॉल आनी रस्तो करपाक घेतलेलो आसा। हे लोकांचो डिमांड आसलो, चड करून आमचो एरिक बाब हो सदांच सांगतालो की रिटर्निंग वॉल बेगीनचे बेगीन घेवची म्हणून घे म्हणून। आनी तेजो प्रपोजल आसलो आनी हो प्रपोजल आमी मांडलो आनी रिटर्निंग वॉल आतां आमी बांदपाक स्टार्ट केल्ले आसा। तसोच हो रस्तो, हे रस्त्याचें काम आयज सान चालू करता। अशीच आमी खूब कामां घेतलेलीं आसा आनी हेच्या फुडें ही कामां आमी करीत रावतले। आमच्या विलेज पंचायतीचो डेव्हलपमेंट हो चालूच आसा आनी चालूच दवरतले। हांव वॉर्ड मेंबर अमरनाथ गोवेकर, आयज विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा। आमी सगळे वॉर्ड मेंबरांनी मेळोन आपापल्या वॉर्डान मेळोन अरावंड 25 lakhs, मोर दॅन 25 lakhsची ही कामां आमी 1 नंबर वॉर्डांच्यान 2 नंबर वॉर्ड तशेंच 8 नंबर वॉर्ड, संदीप बांदोडकराचो 1 नंबर वॉर्ड, मागीर मालवणकर मिसेस मालवणकर, सोनल मालवणकराचो वॉर्ड नंबर 2 आनी आमचे प्रमिला गोवेकर हेचो वॉर्ड नंबर 8। ह्या तिनूय वॉर्डांनी मेळोन एक 25 लाखा वयर ही कामां आहा। हितून रिटेनिंग वॉल आहा, मागीर रस्त्याचें काम आहा, पेवर्स आहा, परत ड्रेनेजीस मोडलेल्या तेंची कामां। असो ओवरऑल असो एक डेव्हलपमेंट पिल्यान गांव वॉर्डांनी जावचो कंटिन्युअस प्रोसेस आहा आमचो। जेन्ना पंचायतीचो ताबो घेतलो तेन्नाच्यान एक डेव्हलपमेंटाचो एक प्रोसेस, कंटिन्युअस प्रोसेस आमी पिल्यान पंचायतीन केलो। हेका लागून आमची वॉर्ड मेंबरां सगळीं, सरपंच, वॉर्ड मेंबर आमी सातत्यान हेज्या फाटल्यान लागून ही कामां करून घेता आनी तेजो फायदो नक्कीच आमच्या ग्रामस्थांक जाता। आयज आमचे पिल्यांचे ग्रामस्थ सगळे खूश आहा पंचायतीचेर। बरे डेव्हलपमेंटाची कामां जाता, बरी क्लीन पंचायत दवरपाचें काम एवॉर्डाक आमकां फावो जालीं, तेंय आमी कामां करता। गार्बेज नितळ आमचो गांव दवरपाक, आमचो विलेज आमची ग्रीन कशी दवरपाची, हें काम आमी करता। हेजें श्रेय सगळ्या म्हाज्या मेंबरांक, आमच्या सगळ्या मेंबरांक, टिमांक वयता, सरपंचाक वयता आनी तशेंच आमच्या ग्रामस्थांक वयता। अशीच आमी लोकांक आमी एश्युरन्स दिता की आमी अशी कंटिन्युअस आमी बरी कामां आमी सगळीं एकठांय जावन करीत रावतलीं आनी ह्या पियण गांवचो एक उद्धार करतले।